एकता दिन रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम मनयता. पुराय देशभर या देशाची एकता आणि अखंडता दवरपा खातीर हो कार्यक्रम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फाटली 10 वर्सां बट राष्ट्र म्हणून सुरुवात जालो जाल्यार देश म्हणून सुरुवात जालो जाल्यार 8 वर्सां आमी सगळे जाण मनयता. आनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आज आमी गोंय राज्यातूय बी प्रत्येक तालुक्याचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाचे इम्पॉर्टन्सूय सांगून भुरग्यांक रन फॉर युनिटी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात एक दौड जी म्हणटा पळय आमी ताची सुरवात केली. आज हांगासर आमी ची सुरुवात करपा खातीर सगळे जाण हांगासर जमल्या. आमच्या मदीं आमचे चीफ सेक्रेटरी ज्यांच्यांनी आमकां सगळ्या जाणांक शपथ दिली आनी ती शपथ आमी सगळ्या जाणांनी घेतली. म्हाका दिसता ती शपथ आमी आमच्या टेबलाचेर दवरली आनी जरी रिमायंड करपाक म्हयन्यान एकदां रिमायंड केली जाल्यारय खूब जातलें. कारण तितूंतलो प्रत्येक वाक्य म्हाका दिसता म्हयन्यान एकदां रिमायंड करचें. कित्याक तर आमकां एकदां तें याद उरना म्हणून रिमायंड करचें म्हटलां हांवें. आनी ताज्या प्रमाणे जर आमी सगळ्या एचओडीनी जर वागपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी निश्चित रित्या आमी जेका म्हणटा की भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसीत भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसीत भारत, भ्रष्टाचार मुक्त गोंय विकसीत गोंय हे लोकां खातीर आमी दिवपाक शकतले. डायरेक्टर विजिलन्स बाब अमरसिंह राणे ज्यांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां, त्यांनी स्वागत केलें आनी पुराय आठवडोभर हांव ताका आतांच विचारतालो की कितें कितें कार्यक्रम दवरल्या काय म्हणून. तर 8 दीस तेंच्यांनी वेगवेगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसतले किंवा वेगवेगळे जे पब्लिकाच्या मदीं आसतले काही कार्यक्रम, विशेष करून डिपार्टमेंटाच्या मदीं आसतले जेंकां आमी ह्या विकाच्या निमित्तात आयोजन करतले. आमच्या मदीं SP ACB एंटी करप्शन ब्रांच हाजे SP बाबशेकर प्रभुदेसाय समोर उपस्थित आशिल्ले सगळे सेक्रेटरीज आनी सगळे HODs खास करून. हो आयचो कार्यक्रम खास करून सेक्रेटरीज आनी HODs खातीरच आसा. आमी म्हणटा जी अपॅक्स बॉडी ऑफ द ब्युरोक्रसी ही म्हज्या समोर बसलेली आसा आनी आमी सगळ्यांनी जर निश्चित रित्या ठरयलें की जर भ्रष्टाचार मुक्त भारत आणि विकसित भारत जर करपाचो ठरयलो आणि त्याची सुरवात हांव म्हाज्या पासून करतलो, म्हाज्या डिपार्टमेंटा पासून करतलो जाल्यार ती सुरवात जावपाक शकता. आज म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आमी त्याची सुरवात ही भ्रष्टाचार मुक्त गोंय विकसीत गोंय करपा खातीर आमी तेजी सुरवात करूया. आज हेका ऍड करून आज हांव डायरेक्टर ऑफ पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की आमी डायरेक्टर ऑफ पब्लीक ग्रिव्हन्सीस हे फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं आमी एक्टिवेट केला. कारण सगळेच लोक विजिलन्सा कडेन रायटिंगात कंप्लेन दिवंक वयता अशें ना. लोक म्हणटा पुडू पाड, कोण वयतलो काय म्हणटा बरेचशे फावटी, म्हणजे सिंपल शब्दात सांगपाचें जाल्यार कोण थंयसर वयतलो, कित्याक दितले, हो लोकांचो एटिट्यूड आसा. म्हणून आमी फाटले फावटी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेलाक एक्टिवेट केलो आनी पब्लिकाच्यो ग्रिव्हन्सीस ज्यो आसा ह्यो तेंच्या कडेन येवच्यो आनी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम सुरवात केली. तितूंतल्यान आमचो स्टेट पोर्टल विच इज www.goaonline.gov.in हाजेर आमी आमच्या सायटीचेर कंप्लेन्स घेवपाक सुरवात केल्यो. सेंट्रल पोर्टल आशिल्लो www.dpg.gov.in. ताज्या भायर हार्ड कॉपी आमी 4th फ्लोर उद्योग भवन अपोजीट टू द आझाद मैदान आमचे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल हाजे डिपार्टमेंट आसा थंयसरूय आमी हार्ड कॉपी रिसीव करता. आमचे डायरेक्टर ऑफ पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंट आनी ताजे पुराय स्टाफ तांकां सगळ्या जाणांक मदतूय करता. आमी डायरेक्टली कॉल नंबरूय पब्लीश केलो, बट तो कॉल नंबर अजून खूब जाणां कडेन पावूंक ना. तो खूब जाणां कडेन पावलो आसत जाल्यार लोक कॉल करून कंप्लेन करपाक सुरवातूय करतले. तो कॉल नंबर आसा आमचो 931-933-4335. परत एकदा हांव रिपीट करता प्रेसा खातीर 931-933-4335. हाज्या भायर आमचो व्हॉट्सॅप नंबरूय आसा. आमी म्हटलें की इन एडवान्स सिस्टमान वयता आसतना व्हॉट्सॅपाचेरूय लोकांनी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सांगच्यो आमकां. इट व्हॉट्सॅप नंबर इज 89-566-42400. इट इज 89-566-42400. आणि ताज्या भायर आमचो ईमेल आसा. इट इज goapublicgrievances@gmail.com. goapublicgrievances@gmail.com. आमी म्हटल्यार की आमच्या डायरेक्टेड ऑफ म्हणजे विजिलन्सा कडेन वयच्या पयलीं पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल ह्या डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो कंप्लेनी येता ते आमच्या कन्सर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक
कळयतात तांच्या कडल्यान त्यांचे आन्सर घेता आणि आसर अशे पब्लिकाक त्यांचो ग्रिव्हन्सीस कित्याक त्यो सॉल्वूय करता. हाज्या खातीर आमचे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक लागला. 3 म्हयन्यापासून चड मोठ्या प्रमाणात ऍक्टिव्ह करपाचो आमी प्रयत्न केला, पण अजूनही पब्लिकात खूप मोठ्या प्रमाणात खबर नसल्या कारणान आतापर्यंत जवळपास 306 पर्यंत कंप्लेन त्यांच्याकडे आयल्या. मोर दॅन 70% कंप्लेन्स त्यांच्यानी त्यो ॲड्रेस केल्ल्यो आसा. त्या खातीर आयच्या ह्या विजिलन्स विकाच्या निमित्तात म्हणजे विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्या व्यतिरिक्त तुम्ही पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल हाज्या कडेन पब्लिकान कंप्लेनी करच्यो आनी जेणे करून आमकां आमी जे म्हणटा की भ्रष्टाचार मुक्त गोंय मेळपा खातीर सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक हो सरकाराचो खूब मोठो प्रयत्न आसतलो. CS उलयता आसतना CSन वेगवेगळ्यो गजाली तुमकां सांगल्यो, वेगवेगळ्यो म्हणजे फॉरेन कंट्रीनी प्रॅक्टीस कशा पद्दतीन आसता ही तुमच्या बरोबर तेंच्यांनी एक्सप्लेन केली. म्हाका दिसता आमी जर सिंपल गजाली म्हणजे आमकां काही गजाली आमकां नवीन हांव पयलींच विचार करतालो आमकां SIT लँड हे कित्याक करचें पडलें काय म्हणून. SIT लँड ही वेगळी आमकां करची कित्याक पडली, कारण कितल्योश्योच कंप्लेनी कन्सर्न पुलिशे कडेन येताल्यो. म्हणजे कन्सर्न म्हाका दिसता म्हणजे लोक दिसताले त्या कन्सर्न पुलीस स्टेशनान वयतालो आनी दितालो. पुलीस स्टेशनाचेर ती रुटीन कंप्लेन म्हणून घेताले, तेजी एकदां इन्क्वायरी केली काय दवरताले. म्हणून तर ते फाटल्यो 15-20 वर्सां हो जो प्रकार जो सगळो जालो आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जवळपास 110 प्रॉपर्टीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो काही नो मॅन लँड, काही जे फॉरेन पोर्तुगालाक आसतले, कोई फॉरेन कंट्रीन आसतल्यो त्यांच्यो लँड दुसऱ्यान आनी तिसऱ्यानूच विकल्यो. त्यो जर टायमार ताजो जर कन्सर्ट घेतलेलो जाल्यार हांव हांगासर म्हणजे गेल्या 15 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ल्यो गजाली ह्यो इतक्या मोठ्या प्रमाणात जावंक नाशिल्ले. हे हांवें उदाहरण सांगलें, हांवें पुलीस डिपार्टमेंटाचें सांगलां. म्हणजे हांवें कित्याक म्हणटा तर हेड ऑफ द डिपार्टमेंटांत आमी पळयता की ल्हान ल्हान गजाली जरी आमी आमच्या सकयल आशिल्ल्या स्टाफाक अलर्ट केलो आणि जर आमी तेंच्या कडल्यान करून घेतले आसत जाल्यार 99% लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसा हे रिजॉल्व जावपाक शकतले. म्हणजे तांकां तुमच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा कडेन येवचें पडचें ना, सेक्रेटरी कडेन येवचें पडचें ना आनी वेळ पडलो जाल्यार पॉलिटिशियना कडेन कंप्लेन करपाक येवचें पडचें ना. त्याच लेवलाचेर ते रिजॉल्व जावपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता टायम टू टायम आमी विदीन दॅट टायम लिमीट आमी आमच्या टेबलाचेर आयिल्ली एखादी कंप्लेन, आमच्या टेबलाचेर आयिल्ली एखादी फायल जे जशें CSन म्हटलें तेजे डिसिजन घेवप हे गरजेचें आसा. आयदर ते पॉझिटिव्ह आसतले किंवा नेगेटिव्ह आसतले. कदाचित म्हणजे ते आमी जे बरोबर आसा ते जर डिसिजन घेतले आसत जाल्यार ती फायल पटकन फुडें वचूं शकता, तेजें डिसिजन जावं शकता. ना जाल्यार करप्शनाक वाव मेळटा म्हणपाक काय हरकत ना. जितके दीस डिले जातलो, जितके दीस आमी तें काम उरतलें तितके दीस करप्शनाक चड वाव मेळपाक शकता. म्हणून आमकां टायम टू टायम प्रत्येक गोष्टीचेर डिसिजन घेवप हे गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता आमी आमची प्रॉम्प्ट ड्युटी सगळ्यांनी जर केली जाल्यार आमच्या सकयल आशिल्लो स्टाफ खंयसरूच करप्शनाक ताका वाव मेळपाक शकना. म्हणून सगळे जाण आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आज हांगासर आसा. सगळ्यांनी जर इनिशिएटिव्स घेतली जाल्यार फुडल्या आमी जशें म्हणटा की 8 दिसाचो कार्यक्रम जावन वयतलो. दर एका वर्सात आमी विजिलन्स वीकूय मनयतले. बट विजिलन्स वीक मनयल्या उपरांत आमी पळयता की म्हाका एकदां सस्पेंड करता आसतना वायट दिसता. हांव खरेंच सांगता, गव्हर्मेंट ऑफिसराक एखाद्या पण पर्याय नासता. म्हाका सस्पेंड केल्या शिवाय ताका दुसऱ्याक शिस्त लागपाक शकना. म्हणून तर आमकां तांकां सस्पेंडूय करचें पडटा. फाटल्या म्हणजे म्हज्या 4 वर्साच्या टेन्युअरांत आतां पर्यंत म्हाका दिसता जवळपास म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे 8 काय 9 जाणांक कितें तरी सस्पेंड करचें पडलें. वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतलें. जवळपास म्हाका दिसता मेजर विजिलन्स कंप्लेन आतां पर्यंत फाटले म्हणजे हांवें फायली हाताळटा तो पर्यंत जवळपास 10 ते 12 जाणांचेर मेजर विजिलन्स कंप्लेन म्हणजे विजिलन्सा कडेन आसतल्यो किंवा बाकी करप्शना कडेन आसतल्यो 9 ते 10 जाणांचेरूय चालू आसा. आनी तांचेरूय एक्शन सरकाराक घेवची पडटा. कारण आमकां तितके जर प्रशासन आमी पारदर्शी प्रशासन लोकां कडेन दवरपा खातीरच आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली प्रॉम्प्ट रित्या आनी ट्रान्सपरंट रित्या करपा खातीर ह्यो निश्चित रित्या आनी सरकार म्हणून त्यो गजाली करत म्हणजे लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमकां ह्यो गजाली करप ह्यो योग्य आसा अशेंय म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी सगळे जाण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आज हांगासर आसा. तुमी सगळे जाण आपल्या डिपार्टमेंटाचें आपूण काम पळयता आसतना म्हणजे ते योग्य रित्या कशें जातलें, कितल्या बेगीन जातलें आनी कितल्या लोकांक ते उपयोगी पडटलें हें पळोवप गरजेचें आसा. कारण आमी डिले करप, हांव म्हणटा करप्शन करप न्ही,
डिले करप इट सेल्फ इज अ लॉस फॉर द गव्हर्मेंट. हांव म्हणटा हांव पयशेच घेना बट हांव डिसिजनय घेना. तितकोच तो एक वर्स जर लेट जाले आसत जाल्यार ताका कितलो मेजर आमी गव्हर्मेंटाक लॉस केलो. हांव आय एम नॉन करप्ट बट आय एम नॉट टेकिंग एनी डिसिजन. तेजोय कांय यूज ना. एखाद्या आपूण कोणा कडल्यान कितें करप्शन केलां तें सांग म्हणटा तूं. बट फॉर द लास्ट एक हांवें पळयलां की एक वर्स जर एखाद्या डिपार्टमेंटात एक वर्स जर फायल पेंडींग उरप आनी एका वर्सा हांव डेट्स पळयता 7 ते 8 म्हयन्यांनी एखाद्या डिपार्टमेंटांतल्यान एखादी फायल येता. आम्ही मदीं विचार करताले किंवा फायल कंप्लिटली म्हणजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज आनी मिनिस्टर्स इवन ताका टायम पिरियड जो आसा पळय न्ही हो घालून दिवप. ह्याच टायम पिरियडा भितर ती फायल मूव जावप गरजेची आसा. ती फायल म्हणजे खंयच्याच एखाद्या ऑफिसात ती फायल उरून उपयोग ना. कारण त्या फायल कितें जे योग्य डिसिजन आसतलें ते डिसिजन जावपाची गरज आसता आनी तें डिसिजन जर जालें आसत जाल्यार ताजो फायदो बेनिफीट हो लोकांक मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता मेळपाक शकतलो. आमी सगळे जाण मेळून जर अशा पद्दतीत काम केलें आसत जाल्यार विजिलन्सा कडेन येवपाच्यो कंप्लेन्स, ACB कडेन येवपाच्यो कंप्लेन्स, इवन दो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेला कडेन येवपाच्यो कंप्लेन्स रिड्यूस जावपाक जाय, कमी जावपाक जाय. ह्या पद्दतीत आमी सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. म्हाका दिसता गोंय हे ल्हान राज्य आसल्या कारणान CSन जश्यो सांगल्यो तश्यो द बेस्ट प्रॅक्टिसीस फ्रॉम द अदर नेशन, हांव तर अदर स्टेट्स म्हणचो ना, बाकीच्या कंट्रींतल्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस आमी फॉलो करपाक शकता. आनी दॅट इज कारण 15 लाखाच्या लोकसंख्येत जवळपास आमी 65 ते 70 हजार गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा. 65 ते 70 हजार गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा. आनी ह्या युगात आमी टॅक्नॉलॉजीचो जर यूज केलो, ज्या जाग्यार टॅक्नॉलॉजीचो जितको यूज जातलो आनी आमी म्हणटा की मॅनपावर कमी करप शक्य जातली तुमकां तितके म्हाका दिसता हेड ऑफ द डिपार्टमेंटात तेजे डिसिजन घेवपाची गरज आसा. टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून आमी जितके फास्ट करपाक शकतले, जितके प्रॉम्प्ट करपाक शकतले ते सगळे आमी जर करपाक लागले. हांव मॅनपावर रिड्यूस म्हटल्या उपरांत फाल्यां ती दुसरी बातमी हाडूंक म्हाका मॅनपावर रिड्यूस आतां म्हणपाचें 70 हजारी खूब जाल्ली आसा. बट तरी सुद्दां आमी जितके फास्ट टॅक्नॉलॉजीचो यूज करतलो तितके बेगीन ते जावपाक शकतले. अदरवायज आमच्यो फायली रुटीन त्यो चालूच उरल्यो जाल्यार जावचें ना. आमी म्हणजे जेलाक धरून आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी फाटल्या दिसांनी म्हणजे द बेस्ट इज एन 121 सर्विसीस आमी ज्यो लोकांक ऑनलायन दिता त्यो अजूनय बी प्रॉम्प्ट करपाची गरज आसा. म्हणजे डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युन्सिपालिटीन हांणी जर अजूनय जर थोडी इनिशिएटिव्स घेतली आसत जाल्यार लोकांक म्हाका दिसता मामलेदार, BDO, परत तुजे डेप्युटी कलेक्टर ह्या खुबश्या ऑफिसांक विजीट करपाचें गरज लागची ना. कारण 121 सर्विसीस आमी ऑनलायन पद्दतीत दिता. तेजो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे तुमच्याय डिपार्टमेंटा कडल्यान आपली जर पब्लीक ओरिएंटेड कितें काम आसा जाल्यार तें ऑनलायन पोर्टलाचेर कशें येतलें आनी ऑनलायन पोर्टला वयल्यान लोकांक तेजो बेनिफीट कसो जावपाक शकता हाजो विचार आमी करपाक जाय. म्हाका दिसता हें जर करपाक केलें जाल्यार एक आमी स्टेटीचो रेव्हेन्यू वाडयता आनी त्याच बरोबर आमी टायम जो आसा पळय न्ही, टायम कन्ज्युमींग जो आसा तो टायमूय आमी कमी करता. निश्चित रित्या विजिलन्स विकाच्या निमित्तात म्हणजे आमी विजिलन्स विकाचो अवेरनेस करता आसतना म्हणजे फॉर द पब्लीक सर्वीस जी प्रॉम्प्ट रित्या लोकां कडेन पावोवपाक जाय तेय बी लक्षांत घेवन सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपल्या डिपार्टमेंटात खूब बऱ्या पद्दतीत कशें काम करपाक शकतले ते सुरवात करतले इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां म्हणजे आयच्या राष्ट्रीय एकता दिनाच्या निमित्तात एकता आनी अखंडता ही आमच्या मदीं हो देश एक आनी अखंड उरपा खातीर सातत्यात आमी कार्यरत रावचे इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय भारत.